फोंड्या सध्या कोयराचो विलो लावंक सुवात ना. कुट्टी केरयेच्या कोयरा विलो प्रकल्पाची फायल फाटल्या 2 वर्सांत 7 फावट PWD कडेन वचून परत आयल्या. थळावो आमदार हाचेर जाग माग करिना. भौशीक बांदकाम मंत्री अंत्रुज मालांतलो आशिल्ल्यान ताणें तरी प्रकल्प चालीक लावचो म्हूण ब्रेस्तारा फोंड्या पालिकेचे बसकेंत विशय आयला. तात्पुरती वेवस्था म्हूण सध्या लोकांक घरांनी 2 डस्टबिन्स घेवपाक लावपाची आनी वॉर्डांतली कंपोस्टिंग युनिट्स सुरू करपाचें पालिकेन थारायलां. आज ही इमर्जन्सी मिटींग घेवची पडली कित्याक टोटल सगळ्या कचरो आसा, सगळ्यांक आसा फोंड्यान, सगळ्या लोकांकूय खबर आसा तो. ऑल द टायम्स कंप्लेन्स आर कमिंग. सगळे कावन्सिलरांक सुद्दां इट इज जस्ट लायक ए हॅरेसमेंट. कचरो म्हटल्यार अक्षरशः लोक गाळी मारतात फोन करून करून. म्हाकाच कितलेशे फोन कॉल्स येता सकाळीं फुडें सांजचोक बी कशें. सो इन दॅट केस इमर्जन्सी मिटींग ह्याच खातीर आपयल्ली की ताजेर कितें तरी सोल्युशन जाय. आतां हाजेर खूब केओस जालें मिटिंगेन. लास्ट टायमूय लेटर गेल्ले जेन्ना आमी इमर्जन्सी मिटींग काडिल्ली. दॅट टायम द रिजन वॉज लायक असेंब्ली वॉज गोईंग ऑन. नाव अगेन टुडे ऑल्सो मीन्स ही डिडंट रिमेन प्रेझेंट फॉर द मिटींग. बोथ द टायम फॉर द गार्बेज ही वॉज एब्सेंट. लेटर धाडला हांवें तांकां रिगार्डींग गार्बेज की मातशें तुमी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून. गार्बेजी खातीर अगेन वी आस्क्ड अपॉइंटमेंट फ्रॉम CO दीस वन CM. ताजे अजून काय हे जावना बिकॉज ही वॉज बिझी विथ असेंब्ली. ऑनरेबल मिनिस्टर PWD सुदीन ढवळकर याने जो स्टेटमेंट केलो की विदीन 3 वर्सां भितर आपण कचऱ्या संबंधी कितें तरी प्लांट किंवा डिस्पोजेबल जे हे आसा ते आपण करतलो अशें म्हणून बरी गजाल. आमी तेजें स्वागत करता त्या गोश्टीचें. पण ताणें खरें म्हणजे आमकां एक प्रॉपर स्कीम जी तेजे तकलेन कितें आसा ती आमकां सांगची सो दॅट आमकांय तें बरें जातलें. आनी दुसरी गोश्ट आमचो आमदार श्री रो मामलेकार हेणें खरें ताजो पाठपुरावो ताजे बरोबर करचो सो दॅट फोंडेची जी कचऱ्याची समस्या जी आसा ती कमी जातली. पडंग जमनीत शेत रोवपा खातीर सरकार शेतकारांक लागता ती सगळी मजत दितलो म्हणपाचें उतर म्हापशें शेटये वाड्यावेल्या शेतकारांक सरकारान दिलां. शेतकरी आघाडी आनी श्रमीक शेतकरी आपवावुरपी गटान घडोवन हाडिल्ले शेतकरी मेळाव्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी हेर आशिल्ले. एक अपील करता की ज्या कोणी अजून टेनन्सी क्लेम करूंक ना प्रत्येकान टेनन्सी करच्यो आनी आमच्या सरकारान मामलेदार लेवलच्या लोकांक सांगचें की टेनन्सी केसीस 6 महिन्या भितर क्लियर करा. जो टेनन्सी केसीस आसा त्यो पेंडिंग करू नाका. लोकांक शेतां करून हक्काची शेतां करून न्ही. कितें हेच्या फुडें खंयच्या शेतान भर घालूंक जायना. शेत म्हणटा तें शेतूच उरोवंक जाय. आयज आमचो सरकार आसा आमी फूल एनकरेजमेंट करता आनी कितें स्किमी आसा ते आमी एडवांटेज घेवपाचे. एंड खूबसो फायदो आसा. आतां बी आयला ते एक्चुअली बी डबल पीक जाता, यील्ड डबल जाता रायट ना. सो आमी ते एडवांटेज घेवचे. हांव चड उलयना. आमचे मुखेल मंत्री सगळे प्रॉमिसीस दिले, आश्वासन दिलें कितें आमचे ट्रॅक्टर बरो आयलो आनी विचारलें फ्रँकी ते गोवा ट्रॅक्टर आमी सगळे मेळया आनी आमी कितें आसा ते तुमची डिफिकल्टी आमी मेळोवन आमी ते सगळे सॉर्ट आउट करुया. एरिया आहा पळय ती शेती करपाक म्हणटकच सरकारान तांकां जाय तितकी मदत गावतली इतकें सांगपाक येयल्लो तांकां. 2 वर्सां फाटल्या कार्यक्रमांनीच केल्लो हेंचो. पूण तेंच्यांनी उत्साह दाखयल्ली आहा शेती करपाक. तें खरें आयच्या लोकांक म्हणजे तरूण पिळगेक एक उत्साह येवपा जावो शेती करपाक. आमचे शिकलेले भुरगे फाटीं सरतात शेती करपाक. सरकाराचे वेगवेगळे स्किमी आहा तिंका पावयतलो म्हणून इतकें आश्वासन दिल्लें आहा. गोंय विद्यापीठ मंडळाची वेंचणूक 10 दिसांनी फुडें व्हेल्या. आतां ही वेंचणूक 31 ऑगस्टाक जातली. ही वेंचणूक लडोवपा खातीर फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायाच्या मार्गदर्शना खाला मडगांवच्या कांय विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र गट घडयला. सगळे विद्यापीठ प्रतिनिधींक तांकां जाय त्या उमेदवारांक मत दिवपाचो अधिकार जाय अशी मागणी ह्या विद्यार्थ्यांनी केल्या. The Goa University has postponed the elections from the 21st to the 31st, and this being basically due to the political interference from mainstream politics, due to many discrepancies by colleges that exist right now. Okay. In this regard, I would also like to say that the Goa University has confirmed political interference by mainstream political parties, and we want a parivartan with no interference, and we are working for this cause right now. We are going to approach the Governor of Goa, the Vice Chancellor, and take our cause as further as it goes.
to start a cleanup of this process right from scratch, right from root level. We want this process to be fully scanned through, fully scrutinized. Now, all these discrepancies that are happening in college, basically wholly due to the college management. I would urge all the people who are keeping the URs in Goa captive, who are holding them hostage, to let them free, because they have the right to vote for this cause. They have their own right to vote for who they want. कला अकादमीचे भजनी सर्तींत वांटो घेतिल्ले चडशा पथकांचे पखवाज बेसूर आशिल्ले. ताका लागून भजनां आयकूंक त्रास जाता अशी खंत नामनेचो गावपी पंडित प्रभाकर कार्यकारान बुधवारा उक्तायली. कला अकादमीच्या भजन सर्तींतले जैतिवंतांक बुधवारा इनामां वांटतना कार्यकारांनी मत उक्तायलें. ह्या मुखार ह्या सर्तीचें नांव मनोहर बुवा शिरगांवकर भजनी सर्त अशें आसतलें अशें अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू सूर्यावागान जाहीर केलें. एक दिवस हा छोटा सुकडो बाजूला रडत बसला होता, चिडवतात म्हणून. आणि तेवढ्यात बलवंत संगीत मंडळीचे मालक, आपल्याला माहित असेल कोण, मास्टर दीनानाथ, हे आतमध्ये आले. गोव्यावरून आणले, आपण मुलं जी आणली होती त्यातले दोघे तिघे काय झालं, कोण रडतोय म्हणून ते बघायला आले. काय रे, कशाला रडतोय, तर ते मला सगळे सुकड्या 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 म्हणून चिडवतात. दीनानाथ म्हणाले, असं काय, ठीक आहे, चल रे साखर घेऊन ये, एकाला सांगितलं. समोर उभा राहा म्हणजे बोल म्हणाली, साखर घे, आजपासून तुझं नाव मनोहर. आणि त्या ताटात आपल्या अक्षराने दीनानाथाने लिहिलं, मनोहर मुकुंद शिरगावकर. त्यासाठी या जन्मशताब्दी वर्षाची आठवण म्हणून कला अकादमीच्या वतीनं मी एक घोषणा करू इच्छितो की यापासून यापुढे ही स्पर्धा स्वर्गवासी मनोहर बुवा शिरगावकर स्मृती स्पर्धा याच नावाने ओळखली जाईल. आजच्या स्पर्धक जे होते त्याच्यामध्ये मला एक त्रुटी अशा दिसल्या की खूप चांगले आहेत, चांगले वाजवतात, सगळं करतात, पण तो सुराकडे लक्ष मला दिसलं नाही असं मला वाटतं. कारण पखवाज वगैरे इतका बेसुरा होता तरी ते वाजवतच राहिले. मला असं वाटतं की मी त्यांच्यावर टीका करत नाही आहे, पण एक सल्ला सांगतो की जो माणूस आपलं हत्यार घेऊन बसतो, पखवाज वाजवतो, त्यांनी सुराकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण काय होतं, ते बेसुरा ऐकवत नाही. अहो कमीत कमी 7-8 जण आम्ही इतके बेसुरा ऐकले की कान बंद करावे लागले, इतका पखवाज बेसुरा होता. प्रभाकर पंतांनी बिनपणाची केलेली आहे. मला वाटतं गोव्यामध्ये एक कला आहे, पण त्याला दिशा मिळायला पाहिजे. आणि माझी अपेक्षा आहे की एक दिशा ही कला अकॅडमीमधनं विष्णू सूर्यावाग देऊ शकतील. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.